Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. झेदेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यात आजुराचो पूत हानानिया, गिबयोन गांवचो प्रवादी, याज्ञिका हुजीर आनी सगळे पोरजे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियासा कडेन असो उलयलो. दोलबारांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनियाच्या राजाचें जू हांवें मोडलें. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव परतून हाडटलों. ही आयदनां नाबुकदनेझरान बाबिलोनियाच्या राजान ह्या जाग्यावेली व्हेल्लीं. जुदाच्या राजाक जेकोनियाच्या पुताक आनी बाबिलोनियेक व्हेल्ल्या जुदाच्या सगळ्या निर्वाशांक हांव परतून हाडटलों अशें उलयता तो सर्वेस्पर. बाबिलोनियाच्या राजाचें जू हांव मोडूंक वेतां. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत याज्ञिका हुजीर आनी सगळे पोरजे मुखार जेरेमियासान हानानिया प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हळें, अशें जावं. सर्वेस्पर अशें करूं. तुवें भाकीत करून सांगलें तितलेंय उतरां सर्वेस्पर शात्ती पावों. आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबिलोनियांतान परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुज्या आनी सगळ्या पोरजेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चितान आयक. मागांत हांव तुजे आनी म्हजे आदीं जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देसांचेर आनी व्हड राष्ट्रांचेर आडझूज, भूक आनी पिडा येतली म्हूण भाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण भाकीत करता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी धाडलां म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हानानिया प्रवाद्यान जेरेमियासाचें मानीर जू आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगळे पोरजे मुखार हानानियान म्हणलें, सर्वेस्पर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकदनेझर बाबिलोनियाच्या राजाचें जू हांव मोडटलों आनी सगळ्या राष्ट्रांच्या मानयावेलें हांव तें काडटलों. उपरांत जेरेमियास प्रवाद्यान आपली वाट धरली. जेरेमियासाचे मानेवेलें जू हानानियान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाच्या कानार अशें सादलें, वच आनी हानानियाक अशें सांग, तुवें लांकडाचें जू मोडलें. बरें आसा, आतां हांव ताचे सुवातेर लोखंडाचें जू करतलों. कित्याक दोलबारांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनियाच्या राजा नाबुकदनेझराची चाकरी करूंक ह्या सगळ्या राष्ट्रांचे मानयेचेर हांवें लोखंडाचें जू घालां. ती ताच्या ताब्यांत आसतली. हांवें ताका रानवट मोनजाती पर्यंत दिल्यात. जेरेमियास प्रवाद्यान हानानिया प्रवाद्याक सांगलें, आरे हानानिया, आयक. सर्वेस्परान तुका वाटोवंक ना आनी तुका लागून ही परजा खोटेपणा सोत मानता. म्हणटच सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका प्रितुमेवेलो काडून उडयतां. ह्या वर्सा तूं मरतलोय, कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब
तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकोय. म्हाका दिल्लें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब: तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या भोगतांक तुजी खुशी मानून घेतोल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा पोरमाणें चलून काळीज म्हजें पातकावीण जावं दी. तेन्ना म्हाका लॉज भोगची ना. जबाब: तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. नश्टे मनीस म्हजी वाट लावंक दोळे मांडटात, तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे खुशेचेर आसा. तुज्या कायद्यांक पाट करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब: तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार: उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. माथेवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक जेवन दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेलेतोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जा पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण व्हडें भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बडोवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पहरार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोरशें आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून परतिपाळ करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशें येसो कर. जेजून म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो देंवून जेजू सोरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका घोट धरलो आनी म्हळें, होलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपोटून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले तोडी पावतोच ते गेनेजारेत मुल्कांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडेन सांगून धाडलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक ताचे सोरशीं हाडून
ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागताली आनी हात लायलो तितली सारकी बरी जाली. सौम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ धीर धोरात, हांव तो भियो नाकान. मात्यो 14:14-27. नियाळाक आधार. आमचें सैम सारकें भिवंकोरें जालां. कितें बरें करूंक आमी दुसऱ्यांक भियेता. सोयरीं शेजारी कितें म्हणटलीं. सरकारी अधिकारी आदी. चोरी ओ नाडबुदीचीं कामां करतना आमी मनशाकूच न्हय पूण देवाक पासून भियेनात. म्हणटात देवाची भिरांत खंय जाणवायेची सुरवात. म्हळ्यार जो देवाक भियेता ताका देव जाणवायेन आनी गिन्यानान भरता आनी जिवीत सुफोळ करता. 5,000 लोकांक जेवण दितोच. शीज दुसऱ्या गांवांत वेतात. सकाळच्या पारार जेजू दर्यार चलून तांचेशी येता. शीज तो भूत म्हूण भियेतात. पेद्रू तो जेजूच म्हूण मानून घेता आनी आपणाक उदकाचेर चलोवन येवसो करूंक मागता. जेन्ना जेजू वेली ताची नदर हालता तेन्ना बुडोवंक तो लागता. जेजू ताका हात दिवन वयर काडटा. पयल्या वाचपान खोटो प्रवादी हानानिया आनी खरो प्रवादी जेरेमियास हांचे मदलो बाबिलोनियाच्या राजा विशीं चलतलो वादविवाद आमी पळयता. आनी शेकी देव हानानियाक ताच्या वायट कर्तुबांक लागून मरण फावो करता. जिवितांत वादोळ मोडां मारतात. भावार्थ आनी विस्वास हालता तेन्ना जेजूंत रिगून धीर दवरून स्वताची वाट धरुया. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren karo.